धरणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे अजून कशे रावले वोगे हड्ड्यातले इळे आयज हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे नमस्कार जाय जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा मिनाची येरादारी हार्ड वर्क करपाचे पर्रीकारान बंद करूं नाशिल्ले पूण सुप्रीम कोर्टान केलें. आतां मिनाची येरादारी जायना पूण मिनाचेर उलोवपाक हेर लोकांची दिल्ली आनी गोंय हाजे मदीं येरादारी जाता. गोंय मीन निर्गतदार संघटना आणि गोवा मायनिंग असोसिएशनाचे प्रतिनिधी सध्या दिल्ली पावल्यात. बुधवारा सीईसी कडेन तांची बसका जावपाची आसा. हे फाटभुंयेर सीईसीन गोंयच्या खण खात्याकडच्यान खोलायेन सारको रिपोर्ट मागला. बसकेत कितें जालें हाची सध्या तरी मिनेराक कांयच कल्पना ना अशें गोंय मीन निर्गतदार संघटनेचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकर म्हणटा. मात मायनिंग सुरू जावपाचे नदरेन कितें तरी बरें जावचें इतलीच ताका आसता. 11 फाल्यां सकाळीं आमकां मिटींग आपयल्या जीएमई आनी जीएमई गव्हर्मेंटाक डेटा मागला आनी आमकां त्या मिटींगेक अटेंड जावं म्हणलें. मायनिंग खात्यांतली सुत्रां सांगतात खण संचालक प्रसन्न आचार्य पुराय रिपोर्ट घेवन पावलो दिल्ली. सीईसीचे बसकेत आचार्य जातलो वांटेकार. नवो रिपोर्ट खण संचालक दितलो सीईसीक. हे पयलींच्या रिपोर्टात तफावत दिशिल्ल्यान सीईसीन रिपोर्ट मारलो भायर. बुधवारा सीईसी बरोबर जावपा आशिल्ले बसकेत गोंयचो मायनिंगाचो फुडार थारतलो. सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ले उच्चाधिकार कमिटीची बसका बुधवारा दिल्लीन जाली. कमिटीचे मुखेली गोंयचे आदले मुख्य सचिव PV जयकृष्णनाच्या मुखेलपणा खाला जाल्ले ह्या बसकेक गोंय मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन, गोंय सरकाराचे वरिश्ठ अधिकारी आनी गोवा फावंडेशनाचे मुखेली क्लाउड आल्वारेस हजर आसले. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कळटा ते अशें: गोंयांतले सगळे मायनिंग 2 वर्सां बंद. 2 वर्सां उपरांत जातले नियंत्रीत आनी मर्यादीत मायनिंग. मिनेर आनी सरकारान दिल्ली म्हायती कमिटीक ना मान्य. नव्यान म्हायती दिवपाची सुचोवणी. सीईसी 28 नोव्हेंबर मेरेन सुप्रीम कोर्टाक दितली अहवाल. कर्नाटक पॅटर्न चालीक लावपाची शिफारस. मायनिंगाचेर येतले नियंत्रण. निर्गतदार संघटनेचेर कमिटीन काडलो फोग. गोंयांतले सगळे मायनिंग 2 वर्सां बंद दवरल्यार गोंय राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर वायट परिणाम जावं येता. फाटले 2 म्हयने मायनिंग बंद आशिल्ल्यान गोंयांतले ट्रक धनी बार्ज धनी मेळून सुमार लाखभर लोकांचेर वायट परिणाम जाला. जानेर म्हणल्यार मायनिंग चालू आसतले अशी घोशणा भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान हालींच फोंड्या केल्ली. मात उच्चाधिकार समितीचो अहवाल पळयल्यार 2 वर्सां मायनिंग पुराय बंद उरूं येता. पयर कांय दिसां आदीं सीईसी म्हणजे सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी कोर्टान जी कमिटी नेमल्या तेणें परतून गोंयच्या लोकांक थंय आपयले. हातून मिना कंपनीचे धनी आशिल्ले, हातून सरकारी नोकर आशिल्ले जे डॉक्युमेंट फायली बिली घेवन गेल्ले, आनीक जांकां दिसता मिनाचे खंय पाव अर्थीक उदरगत खंय पाव पूण पर्यावरण सारकें आसचें तांचे रिप्रेझेंटेटीव तांचे वांगडी थंय ते आस्थापनाचे वांगडी थंय गेल्ले. हातून ना ते फक्त ज्यांचेर मिनाचो बीन बंद जाल्ल्याचो वायट परिणाम जाला तांचे पैकी थंय कोणाक आपोवना. आमी कितें म्हणटा सीईसी गोंयांत आयिल्ले तेन्ना हेय लोक तांकां मेळिल्ले पूण ह्या फावटी तांकां कित्याक आपोवना? खरें म्हणल्यार तांचो प्रश्न मुख्य आनी कोणाचो प्रश्न न्हय. तांचो प्रश्न मुख्य. रानां बाबडी आसा थंयच आसा. 37% उरल्यात. बरें, मायनिंग कंपनी कितें आसा तांणी एक 2 वर्सां पयसो जोडलो ना म्हूण कोणाचें कांय जायना पूण खरो त्रास जाला तो ज्या मायनिंगाचेर जे अवलंबून आशिल्ले तांकां खरो त्रास जाला. तांकांय बी आपोवपाचें, तांकां आपोवना. तांणी आपलो आवाज उठोवपाक जाय आनी तो आवाज भारत सरकारा मेरेन पावंक जाय आनी सुप्रीम कोर्टा मेरेन पावंक जाय. जाल्यार मागीर कितें जावपाचें आनी तो कसो पावतलो? पयली गजाल म्हणजे आमचे म्हायती प्रमाणे 30-35 पंचायतींनी जे लोक आसात ते सारके मायनिंग कंपनीचेर मिनाचे इंडस्ट्रीचेर अवलंबून आशिल्ले ते आतां बेकार जाल्यात. तांच्या पोटार सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, गोंय सरकार आड आयला.
म्हणटकर तांणी पंचायतीच्यो ग्रामसभा आपोवन ताबडतोब रेजोल्युशनां पास करपा जाय, ठराव घेवपा जाय की बाबा तुमी मीन एकदम रोखडेच चालू करात म्हणून. आनी थोडे पंचायती अश्योय आसतल्यो जांकां मीन नाका, कारण तांकां दिसपा शकता की हे मीन खूब जाले, हाका लागून आमचें पर्यावरण पेड्यार जालें. तांणी तसो ठराव घेवचो की आमकां बाबा मीन आमच्या गांवांत वा गांवां भोंवतणी ह्या पंचायती भितर मिनाच्यो खाणी कितें आसात त्यो बंद करच्यो सरकारान, हाजे फुडें परमिशन, हाजे फुडें तांकां मान्यताय दिवची न्हय अशें म्हणून तांणी म्हणचें. म्हणटकर आमकां जे मिना बद्दल चडशे नकळो पूण जे भायर आसा, गोंयांत आसात पूण हे मिनाचे स्फेरा कडल्यान भायर आसा, तांकां कळटलें बाबा कितल्या लोकांक मीन जाय आनी कितल्या लोकांक मीन नाका हें कळटलें, आनी हें तांणी ताबडतोब करचें. दुसरी गजाल, सळावली धरण जालें तेन्ना ज्यांची जमीन धरणा पोंदा गेली ओर जांकां हेर तरेचें नुकसान जालें तांकां सरकारान कॉम्पेन्सेशन दिलें, नुकसान भरपाई दिली, तांकां जमीन दिली, पयशे दिले. मागीर इंडियन वायल्ड लायफ एक्ट म्हूण आसा, भारतीय रानटी जनावरां कायदो 1972, तातूंत कितें बरयलां की रानांनी जर आदींच लोक राविल्ले आसात आनी ती रानां तुमी अभयारण्य म्हणून डिक्लेअर केली, घोशीत केली जाल्यार, आनी त्या लोकांक त्या अभयारण्याक लागून नुकसान जर जालां जाल्यार तांकां नुकसान भरपाई सरकारान करपाक जाय, तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय. अशें आसतना एक कॉम्पेन्सेशनाची तरतूद सगळ्या कायद्यांनी केल्ली आसतना हांगा तुमी गोंयांत ज्यो मानी पयलीं पसून चलताल्यो, जी मिनां पयलीं पसून चलतालीं, लोक पयलीं पसून ताजेर अवलंबून आशिल्ले, ती तुमी मागीर ते जागे ताजे म्हऱ्यांतले जागे तुमी अभयारण्य म्हणून घोशीत करतात. आनी अभयारण्य म्हणून घोशीत करतकर कांय वर्सांनी ताजे अवती भोवती जी मिनां आशिल्ली ती बंद करात म्हणून ऑर्डर दितात. हाजें कॉम्पेन्सेशन दिवपा नाका, हाजेंय बी कॉम्पेन्सेशन दिवपा जाय, हाजीय नुकसान भरपाई करपा जाय आनी ती सरकारान करपा जाय. ती भारत सरकारान करपाची काय गोंय सरकारान करपाची, सुप्रीम कोर्ट तर करचो ना न्ही, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरी दितलो. ती ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान दिवची आनी ती दिवची म्हणून ह्या लोकांनी सुप्रीम कोर्टाक सांगचें तुमकां जाय जाल्यार बीन बंद करा पूण आमकां सगळ्यांक कॉम्पेन्सेशन दिया, नुकसान भरपाई दिया. आनी कितली नुकसान भरपाई? हालीं 2011 भारत सरकारान पर कॅपिटा इन्कम दर राज्यांत कितलो आसा हाजेर आंकडेवारी दिली. पर कॅपिटा इन्कम म्हणजे गोंयचो पर कॅपिटा इन्कम म्हणजे गोंयची वट्ट बांदावळ तुमी घेयात, वट्ट अर्थीक बांदावळ, अर्थीक येणावळ तुमी घेयात आनी ती गोंयची जी लोकसंख्या आसा, पॉप्युलेशन आसा 15 लाख अशें धरात, ती 15 लाखां भितर वांटून दियात. दर एकल्याक कितली पडटा ती ताका पर कॅपिटा इन्कम म्हणटात. दर मनशी येणावळ, गोंयची दर मनशी येणावळ पळय आसा न्ही 2011 ती वर्साक 1,92,000 आशिल्ली. 2 लाख अशें धरात तुमी. दर मनशी येणावळ म्हणजे एका 4 मनशाचे फॅमिलीक 8 लाख जाले. आतां ही सरासरी, ही एवरेज, हाजे वयर खुबशे जाण आसतले, हाजे सकयल खुबशे जाण आसतले. सादारणपण अर्थशास्त्रज्ञांक खबर आसता की सकयल आसता ते चड आसता आनी वयर आसता ते कमी आसता. म्हणटकर मिनाच्या वाठारांत जांकां मीन बंद जावन नुकसान जालां तांची वार्षिक वर्सुकी अर्थीक येणावळ वर्साक 1 लाख पसून जर धरली जायत जाल्यार 2 लाख नाकाच, 1 लाख पसून जर धरली जायत जाल्यार गोंय सरकाराक वा भारत सरकाराक दर वर्सा 4,000 कोटी नुकसान भरपाई करची पडटली. 4,000 कोटी, 4,000 crores. म्हणटकर ही पळय करपाची पळय आसा न्ही ती भारत सरकारा कडेनय जावची ना आनी गोंय सरकारान जावची ना. हाजो अर्थ असो की ही मायनिंग तुमी सुरू केले, परतून सुरू केले बद्दल सुरू केले बगर तुमकां आनीक पर्याय ना, आनीक ऑल्टरनेटीव ना, आनी दुसरी वाट ना. पूण ते करता आसतना पर्यावरण बी तुमी सारकें पळयात, सारकी नदर दवरात ताजेर आनी सरकारी ऑफिसर जे पयशे खायना आसतना सगळे कायदे चालीक लावपाक तांचे दीस रात ते काम करतले हाजी जतनाय घेयात. म्हणटकर सगळें सारकें जातलें.
हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा भारत सरकार आनी राज्य सरकार आनी हेर सरकारां अशी धरया, आंतरराष्ट्रीय धरया, खुबश्यो कमिटी नेमतात आनी त्यो कमिटी मागीर रिपोर्ट दितात. आतां ते रिपोर्ट पळय आसा आनी तांचे फुडें कितें जाता हो एक व्हडलो प्रश्न. भारत सरकार खुबश्यो कमिटी नेमता आनी त्या कमिट्यांचे रिपोर्ट सगळे राज्य सरकार मानून घेता अशेंच ना. थोडे राज्य सरकार म्हणटा कितें आमी मानून घेता, थोडे म्हणटा बाबा हो आमी थोडी हातूंतले शिफारशी आमी मानून घेतल्यो, बाकीच्यो भायर उडयल्यो. पळयात ह्या बद्दल माधव गाडगीळ रिपोर्ट जो आसा ताजे बद्दल आमचो मुख्यमंत्री कितें म्हणटा तें आयकुया. गोवा सरकार आम्हाला असं वाटतं की आम्ही गोवा ग्रीन ठेवला पाहिजे, पण ग्रीन ठेवणं म्हणजे कम्प्लिटली सगळ्या ॲक्टिव्हिटी बंद करणं असंही नाही. त्यामुळे माधव गाडगीळचा जो रिपोर्ट आहे त्या रिपोर्टवर सरकार सध्या विचार करतं आहे. एका विशिष्ट लिमिटपर्यंत हा रिपोर्ट सरकार मान्य करू शकेल, पण जर उद्या कोणी सांगितलं की तुम्ही पूर्ण गोवा ॲक्टिव्हिटीज बंद करा किंवा 10 किलोमीटरपर्यंत ॲक्टिव्हिटी बंद करा, ज्याच्यामध्ये गोव्याचं इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटच पूर्ण खुंटलं जाईल, मला वाटतं त्या संदर्भात सरकार डेफिनेटली तो रिपोर्ट ॲक्सेप्ट करणार नाही. पण काय रिपोर्ट पूर्णपणे रिजेक्टही नाही आणि पूर्णपणे ॲक्सेप्ट नाही अशी स्थिती गोवा सरकारची आहे. पण काही बाबतीत ॲक्सेप्ट करणार नाही, काही बाबतीत ॲक्सेप्ट करू. मुख्यमंत्र्यान कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें. माधव गाडगीळ रिपोर्ट म्हणजे कितें तर दक्षिण भारतांत समुद्रा वटेन म्हणजे तुगेल्या वयर महाराष्ट्र, ताजे इल्लोसो भाग गुजरातचो आसा, पूण महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक, केरळ आनी तमिळनाडू सारकी एक दोंगरांची रांग आसा वयल्यान सकयल. ते रांकेक वेस्टर्न घाट्स म्हणटात. तर ते दोंगराचे रांकेंत पर्यावरण कशें राखून दवरपाचें आनी ताजे अवती भोवती गांव बिंव आसात, उद्योग धंदे आसात, थंय बी पर्यावरण कशें राखून दवरपाचें हें तपासपाक भारत सरकारान एक समिती नेमली, कमिटी नेमली आनी ते कमिटीचो अध्यक्ष आशिल्लो प्रोफेसर माधव गाडगीळ, पर्यावरण तज्ञ, सामको एनवायरमेंटाचो व्हडलो एक्सपर्ट आनी स्पेशलिस्ट. त्या कमिटीन रिपोर्ट दिलो. त्या कमिटीन रिपोर्ट दिलो तो ती राज्य पळय आसा वेस्टर्न घाटां भऱ्यान खंयच्याच राज्यान तांणी मानून घेवना. कारण प्रत्येकाचें म्हणणें कितें काय म्हणची जाल्यार हो रिपोर्ट जर आमी आपणायत आनी हे रिपोर्टान शिफारशी केल्यात त्या प्रमाणे आमी जर त्यो शिफारशी चालीक लायत जाल्यार आमचेर वायट अर्थीक परिणाम जातलो, आमचेर म्हणजे आमच्या राज्यांचेर वायट परिणाम जातलो. आमचो मुख्यमंत्री तशेंच म्हणटा की तातूंतल्यो कांय शिफारसी आमी आपणायतले, आमी मानून घेतले आनी आमी चालीक लायतले, पूण सगल्यो शिफारसी आमकां मान्य ना. तो त्यो जर मान्य करत आमचेर वायट अर्थीक परिणाम जातले. आमी कितें म्हणटात हो एक गाडगीळ कमिटीचो रिपोर्ट, हो तुमकां अर्दो मान्य आसा, हो कांय मान्य आसा, कांय मान्य ना. बरोबर, तो राज्य सरकाराचो अधिकार. शहा कमिशन मात तुमी सगळो तुमी मान्य कित्याक केलो, आपणायलो कित्याक? शहा कमिशनाच्या रिपोर्टांत लेगीत कांय शिफारसी ज्यो आसात तांचो ताकतिकेन परिणाम राज्याच्या अर्थीक बांदावळीचेर वायट जाला. थोडे शिफारसी तुमी आपणायात, मानून घेयात. देखीक जाणी बेकायदा कामां केल्या, मायनींग कंपनी आसूं वा आनी कोणी आसूं, जाणी बेकायदी कामां केल्यात तांकां तुमी ख्यास्त करा. ज्या मिनिस्टरांनी, MLAंनी वा राजकारण्यांनी आनी सरकारी नोकरांनी जी बेकायदी कामां केल्या तांकां तुमी ख्यास्त करात. ह्यो शिफारसी ज्यो आसा शहा कमिशनाच्यो त्यो मानून घेयात तुमी.